गोयच्यो मिना खणी जाता तितले बेगीन सुरू जावप बहुत गरजेचे। बहुतेक विधानसभा वांगड्यांनी आयज अधिवेशनात होच सूर लायलो। बंद खणीक लागून जेसीबी, ट्रक धन्यापासून ते हॉटेलवाले, गॅरेजवाले सगळेच संकटात सापडल्यात। मुख्यमंत्र्यांच्या खणी सुरू करपाच्या यत्नाक देखूनच मायकल लोबो, प्रेमेंद्र शेट आणि गणेश गावकारान तेकोच दिलो। खणी परतून सुरू जातल्यो अशें वचन खण पिडिस्तांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिला। ताचेर सत्ताधारी आमदारांचो खर विश्वास आसा। मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटयेन तो उक्तायलो, पूण 15 वर्सां जाल्ली कमर्शियल वाहनां स्क्रॅप करपाच्या धोरणाक लागून लोकांनी घेतलेले ट्रक कुसतले हे दुखय ताणें उक्तायले। मायनिंग रिझ्यूम जातले हे आमच्या गव्हर्मेंटान ठाम निश्चय केल्लो आसा आनी आमकां खात्री आसा ऑनरेबल मिनिस्टराचेर जे सीएमान जे एश्युरन्स दिल्ले आहा तितून मायनिंग रिझ्यूम जातलेच। पण एक खंत आसा स्पीकर सर, जो 15 वर्साचे गाडयो कमर्शियल व्हेहिकल स्क्रॅप करपाक लागून जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन येयल्लें आहा, ह्या डिसिजनाचेर म्हाका अशें सांगान दिसता ज्यो गाडयो आमच्यो 2008 पासून ज्यो बंद आसा, म्हणजे 2012 पासून मायनिंग बंद जाल्लें आसा आनी ताका लागून नवे नवे गाडयो आमच्यो बंद पडलेल्यो आसा। म्हणून ह्यो ज्यो गाडयो जर आतां स्क्रॅप केल्यो, 2008 पासून इम्प्लिमेंट केला जर कायदो हो, जाल्यार बऱ्यो गाडयो सुद्दां स्क्रॅप जातल्यो। जांकां 5 वर्सां सुद्दां बिझनेस मेळोंक ना, जांच्यांनी नवी गाडी घेवन 5 वर्सां सुद्दां बिझनेस करूंक ना, त्या गाडयांक स्क्रॅप करचें पडटलें। म्हणून हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करतां की आमकां ह्या गोवा बींग अ मायनिंग इफेक्टेड एरिया, मायनिंग स्टेट आसा, म्हणून आमकां सरकारा कडेन एक विनंती करची पडटली सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां एक वन टायम अशें एसेसमेंट करून आमकां हे एसेसमेंट आमच्यो ह्यो गाडयो आहा त्यो ह्या हितूनसून काडून घेवच्यो पडटल्यो। मायनिंग अफेक्टेड वाठारांनी मिनरल फंडाचो वापर करपाचो आसता, पूण आयज मेरेन बहुतेक वाठारांनी जाय तसो तो जालो ना। कांय आडवाद सोडले जाल्यार सगळी कडेन ज्या ज्या गांवांत माती उस्पिल्ल्या थंय थंय लोकांच्या तोंडाक पानांच पुसल्यात। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो उपेग जायना हाचे कडेन मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटीन सभाघराचेर लक्ष वेधले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा हो मायनिंग डिपार्टमेंटा कडेन हो मायनिंग इफेक्टेड एरियाक लागून वापरता, पण आयज अशें आहा की जी खरीच गरज आसता त्या लोकेलिटीक थंय हो यूज जायना। हांव एक उदाहरण दिवपाक सोदता स्पीकर सर, आतां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडानसून आमी आमच्या बिचोले तालुक्याक लागून 3 व्हेहिकल घेवपाचें परचेस करपाचें प्लॅनिंग केल्लें आसा आनी ह्यो व्हेहिकल फॉर स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्साक। पण ह्यो व्हेहिकल घेता आसतना तेंच्यांनी अशें प्रोविजन करपाक जाय आसलें की हेजें लुकआउट कोण करतलो, ड्रायव्हर कोण दितलो, क्लिनर कोण दितलो, डिझल कोण दितलो, मेंटेनन्स कोण करतलो, हेजें प्रोविजन करीत आसतना ह्यो गाडयो परचेस करून कांयच फायदो ना। तर हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करतां हे जे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा तो सगळ्या लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांक कन्सिडर करून तेंचे जे कन्सल्टेशन घेवन जी जी गरज आसा त्या त्या मतदारसंघाक अशा एरियेन ज्या जाग्यार मायनिंग चलता अशा ह्या लोकांची गरज पळोवनूच हे DMF फंड वापरपाचो। की माननीय मंत्र्यांनी आज पर्यंत जे पळय मायनिंग चालू जावपाचें पळय काम केलें न्ही तितल्यान एक 9 ब्लॉक्स ऑलरेडी ऑक्शन जाल्या आनी ते पयशे कशे येतले ते मातशें थोडेशें म्हाका हावजा मुखार सांगपा जाय। कित्याक ह्या बजेटाक 1000 रुपयाचे जे पळय 1000 कोटीचे जे पळय प्रोविजन केल्ल्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ते 100% अचीव जातले। तर बॅलन्स जो पळय 80% पळय अपफ्रंट ऑक्शन प्रिमियम आसा तो येतलो, स्टॅम्प फीस येतली, रजिस्ट्रेशन फीस येतली आनी हे सगळे जे पळय पेमेंट आसा ते लीज डीड सायन करचे पयलीं येता। आतां एक्सट्रॅक्शन जे पळय स्टार्ट करचे पयलीं हे पेमेंट येवन जाले उपरांत काम एक्च्युअली जे पळय चालू जातलें ते काम चालू जावपा लागून एक सद्याक आमचे कडेन हातीन आसा म्हणटा तें वेदांताचें पब्लीक हियरींग सादारण ऑगस्ट म्हयन्यात जातलें। पूण वेदांताचें पब्लीक हियरींग जाता जें हांव उलयता थोडोसो, हे सगळे लोक ड्रायव्हर्स, ओनर्स, ट्रक ड्रायव्हर्स, ओनर्स
JCB वाले, JCBचेर काम करपी वाले आनी बाकीचे सगळे आमचे लोकल लोक, ऑफिसांनी काम करपी सुपरवायझर म्हणून बाकीचे सगळे त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आमचे यूथ, आमचे भुरगे, तशेंच आमचे एल्डर्स जे कामाक आसले तांकां रिट्रेंच केले, तांकां काडले, तांकां वन टायम सेटलमेंट दिले आनी तितूंतले म्हाजे हिसपान आयज 70% लोक आयज बसून बेकार आहा. एक्चुअल मायनींग इन द स्टेट ऑफ गोवा जे कोणाक हे ऑप्शनाक ह्यो लिजी मेळवल्या ते केन्ना सुरवात करतले, हो ते फारीक करतले सरकाराक आनी तशेंच दवरतले. आतां रेट बरी ना म्हणटले, आतां मायन काडून फायदो ना, आनीक 2-3 वर्सां रावया आमी. अशें जावपाचें आहा काय तांकां थिंगासर कंडिशन घातला की तुमकां जेन्ना एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळटले तुमी ताबडतोब काम सुरवात करपाक जाय, इतले दिसांनी काम सुरवात करपाक जाय, अशें कितें कंडिशन आहा? गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली.